इसिसाच्या हस्तक म्हणून राती पुलिसांनी दुबावान धरिल्ले दोगूय टेररिस्टनी तांचो दहशतवादाकडे संबंध ना ते इसिसा आड प्रचार करताले म्हणून पुलिसांक चौकशीन कळ्ळे। दोगूय सलाफी पथाचे प्रचारक इसिसाचे नाव आशिल्ली कसली तरी कन्नड पत्रकां वाटताना तांकां दोनापावल IB आनी ATSन धरिल्ले। इस्माईल मडगावचो, अब्दुल नसीर केरळाचो भावजी आनी मेवणो ते टेररिस्टनी म्हणून पुलिसांनी खात्री केली। पणजी पुलिसांनी सोमारा राती धरिल्ले टेररिस्टनी तांचो दहशतवादाकडेन संबंदूय ना। अटक केल्ले अब्दुल नासीर आनी इलियास इस्माईल खंय ISIS कारवायांचो निषेध करपी पत्रकां वाटताले। अब्दुल नासीर केरळांतलो, इस्माईल मडगावचो। पत्रकां कन्नडीन आसली आनी फक्त ISIS हे एकूच उतर इंग्लिशेन बरयल्ल्यान पुलीस सादूर जाले। दुबावा वेल्यान तांकां ताब्यात घेतिल्ले। दोगूय सलाफी पंथाचे प्रचारक। कंडेमनींग दी ISIS एक्टिविटीज आणि हे जे आसा सलाफी, दे आर बिलिव्हिंग इन सलाफी, तांचे सलाफीचे कनेक्शन आसा एंड सलाफी इज इन फेवर ऑफ इस्लाम, प्रोपगेटिंग इस्लाम। आमच्या सगळ्या टिमींनी तांकां रातभर इंट्रोगेट केले। आता प्रश्न असो आयलो, इतले लिटरेचर आयले, व्हेरीफाय करपा जाय तांचे एक्टिविटीज म्हणून तांकां रातीन डिटेन केले। एकलो जेन्ना मडगांव रावता, मडगांव पुलिसांक मेसेज धाडली टू व्हेरीफाय हिज एक्टिविटीज। मडगांव एक चंद्रावाडो फातोड्डा म्हणटा थंय एक सलाफी मस्जिद आसा, थंय ते वचपी सलाफी मस्जिद आसा चंद्रावाडो फातोड्डा, थंय ते वचपी ते थ्रू मडगांव पुलीस व्हेरीफाय करपा लायले आनी मेंगलोराक कॉन्टॅक्ट करपा लायले वेदर देर इज मागीर ताणें आमकां पॅम्पलेट दाखयलें, तातूंत सगळे कर्नाटकाचे मिनिस्टर्स एंड देवालान गेस्ट। आता हे सगळें व्हेरीफाय करना फुडें आमकां कळ्ळें की ते जेन्युइन मनीस, फक्त ते एक पॅम्पलेट कन्नडान मेळ्ळें ISIS म्हणून, ताका लागून लोकांक दुबाव जालो आनी तांणी पुलिसांक इन्फॉर्म केलें। पूण आतां जेन्ना आमी व्हेरीफाय केलें ते मनीस जेन्युइन आनी तांकां ऑलरेडी पणजी पुलिसांनी रिलीज करपाक व्हेल्या बिफोर मॅजिस्ट्रेट, दे विल बी प्रोड्यूस एंड रिलीज। आतां पर्यंत व्हेरीफाय केल्या तातूंत कांयच आमकां मेळूं ना। ते रिलेटिव्स तांचे बरोबर ते इनोवा गाडी घेवन भोंवपाक आयिल्ले, बायलोय आशिल्ले, थंय भुरगीं आशिल्लीं, पूण हो एकलोच फाटीं उरलो, ते वाचीत वाचीत चलतालो, ताका लोकांनी घेराव केलो। दीस इज द स्टोरी। ताचे उपरांत मागीर ताचो तो ब्रदर इन लॉ आयलो आनी IBन व्हेरीफाय केले, ATSन व्हेरीफाय केले, SBन व्हेरीफाय केले, तांकां भितर कांयच मेळूं ना आनी दे आर जेन्युइन। तांचे कडेन सगळे तरेचे कार्ड आसा, आयडेंटिटी प्रॉब्लम कांय ना, आयडेंटिटी कार्ड्स आसा। दोगांकूय पणजे SDMन 10,000 रुपयांच्या बोंडार सोडले। फुडले 6 म्हयने अशे तरेची कसलीच पत्रकां वाटची न्ही म्हूण तांकां समज दिल्या। सामाजीक ताणतणाव निर्माण जावपा सारके कांयच करचे न्ही म्हूण तांकां शिटकावणी। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी। पंचायत खात्यान ऑनलायन वचपाचो प्लान केला। प्रधानमंत्री मोदीचे डिजिटलायझेशन पंचायतीन चालीक लागता। पंचायतीची ग्रामसभा, तांचे मिनिट्स, कोणाच्या NOC, कोणाच्यो बाकीची कामां करपाक पंचायतीन येवपाची गरज पडपाक जायना म्हूण पंचायत मंत्री आर्लेकर उलयला। सगळ्या पंचायतींनी खंय फॅसिलिटी एप्रिल सावन ऑनलायन सुरू जातली। आम्ही प्रत्येक पंचायतीन वेबसायट आपली करची असो आमचो आग्रह आसा, आपली स्वताची वेबसायट करची। ताजो एक फायदो असो जातलो की प्रत्येक पंचायतीची जर वेबसायट जाली जाल्यार थंय कांय टुरिस्टीक इम्पॉर्टन्साचे कांय स्पॉट्स आसता जे आमकां खबरच आसना, पण ती पंचायत थंय हायलायट करपाक जाता। आमच्या गोंय सरकाराचे पंचायत खातें जे आसा ते फाटीं थंयच उरूंक जायना। प्रधानमंत्र्यांचें जें स्वप्न आसा की भ्रष्टाचार मुक्त समाज आसपाक जाय, देश आसपाक जाय। आयज आमी जे हांगासर एक नवें सॉफ्टवेअर सुरवात करतात, ह्या सॉफ्टवेअराची अल्टिमेट एम जे आसा ते भ्रष्टाचार, करप्शन हे काडून उडोवपा खातीर आसा। सगळ्यो गोंयच्यो पंचायती ज्यो आसात जवळ जवळ पेपरलेस करपाचो आमचो प्रयत्न आसा। तर ह्या सगळ्या पंचायती आसात त्यो कनेक्टेड टू द DOP, डायरेक्टरेट ऑफ पंचायत आनी मिनिस्टर आनी पंचायत मिनिस्टर जो आसा ताका हे सगळ्यो पंचायती कनेक्टेड आसतल्यो। खंयच्याय वेळार ह्यो सगळ्यो पंचायती ह्यो मिनिस्टराक आनी डायरेक्टराक अवेलेबल आसतल्यो। तो कारभार हो सगळो ऑनलायन जातलो।
पब्लिकाक जाय तेन्ना एक्सेस आसतलो हाजेर. अमकी एक स्कीम आसा, ताजे कितले फंड खर्च केल्ले आसात, खंय खर्च केल्ले आसात, तो ताका थंय मेळटलो. हियर यू नीड नॉट गो टू द पंचायत. पंचायतीन वचपाची गरजच ना, घरा बसून तुज्यान हे करपाक जाता. त्याच्यान आमी लॉन्च करतले ते आनी बरोबर 3 म्हयन्यांनी एप्रिलाच्या पयल्या आठवड्यात. कारण आता आमी हे सगळे सॉफ्टवेअर तयार करतात. आमचे कडेन गोवा ब्रॉडबँड जे नेटवर्क आसा ताजो उपयोग करून आमी सगळे नेटवर्किंग आमचे ऑलरेडी अवेलेबल आसा. घेऊया एक ब्रेक.